श्रीलंकेत जो बॉम्ब हल्लो जालो 3 चर्च आणि 4 हॉटेल्स म्हणजे आत्ता जे झालं त्याबद्दल आजच्या इस्टराच्या दिसा अशें जावप हांव खरोखरूच ताजो निशेध करता अशें ह्या भ्याड हल्ल्याचो। गोंयांतली चर्चीस आणि बाकीच्या संदर्भातली सेक्युरिटी हाच्या संदर्भात हांव आतांच म्हणजे सकाळी फॉलोअप घेतलो परत आतां ऑलरेडी DG हाजे कडेन उलयलां ह्या संदर्भात आणि सेक्युरिटी जी आहा चर्चीसच्या संदर्भातली ती एकदम टायट करपाक लायला ऑलरेडी। आमचे आर्च बिशप हांच्या कडेन हांव हाज्या उपरांत उलयतलों त्या बाकीच्या सगळ्या सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू आणि ह्या संदर्भात। आयची प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ही आयज प्रचाराची सांगता आमी 3 फेजींनी प्रचार करून आयज सांजचो 5:00 आमचो प्रचार सोंपता। गोंयांत असलेले 2 लोकसभेचे सीट आणि आतांच्या ह्या फेजीत असलेले 3 विधानसभेचे सीट आमकां 100% खात्री आसा की ज्या पद्दतीत आमी प्रचार केला त्या पद्दतीत आमकां यश हे निश्चितच आसा। उत्तर गोंयच्या बाबतीत सांगतलो आसत जाल्यार आमचे कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ गेली 20 वर्सां खासदार आसात। तांचें काम सगळ्या लोकांक खबर आसा आणि प्रचाराची सुरवात एकदम सिस्टमॅटीक रित्या कार्यकर्ते घराघरांनी वचून हे पयल्या प्रचाराची फेरी कंप्लीट जाली। दुसऱ्या प्रचाराच्या फेरीत हे स्वता आमचे कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ ऑलमोस्ट 20 मतदारसंघांनी सगळ्या पंचायत क्षेत्रात ते पावले। मॅक्झिमम लोकां कडेन संपर्क जो आसा प्रत्यक्षरित्या तेंच्यांनी दुसऱ्या फेजींतल्यान केलो। तिसऱ्या फेजीन आमी म्हणटा तेका प्रत्येक मतदारसंघात मेळावे आणि जाहीर सभा। मेळावे हे ऑलमोस्ट 20 मतदारसंघांनी कार्यकर्त्यांचे मेळावे जाले। त्या मेळाव्याच्या निमित्तान भारतीय जनता पार्टीच्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात मोदीजीन केल्लें काम, श्रीपाद भाऊन देशात विदेशात आणि गोंयांत हे केल्लें काम आमी कार्यकर्त्यांच्या समोर दवरलें। कार्यकर्त्यांनी ते लोकां समोर पावयलें। लोकसभेच्या प्रचाराची आज सांगता जाता। गेले 2 महिने कशा पद्धतीचे आम्ही कार्यक्रम केले ते आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या समोर दवरले। या दोन्ही 2 महिन्याक जवळजवळ 20 मतदारसंघ फुल दिसाचो एक मतदारसंघ अशे तरेचो कव्हर करीत परत आणि 3-4 वेळा परत थंय वचप जालें आणि त्यामुळे कार्यकर्त्याचे घराघर वचप, बूथशा वचप, मागीर त्यानंतर कॉर्नर मिटिंगे खातीर आमी वचप, त्यानंतर जाहीर सभेसाठी वचप, असे 4दा प्रत्येक मतदारसंघात अशे तरेचे वचप जाल्ले आसा आणि उत्कृष्ट असो प्रतिसाद या सगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमकां मेळ्ळा। आमी अशें म्हणू शकतात की हो प्रतिसाद जर आमी पळयलो जाल्यार निश्चितपणे गेल्या निवडणुकी जी आमकां मार्जीन मेळ्ळी ताचे पेक्षा आमकां जास्त मतां मेळटली अशे तरेचो निश्कर्श आमचो आसा।